डायोसिसाच्या स्कुलांक कंप्युटर शिक्षक नेमपाचे स्वातंत्र्य सरकारान दिला, मात अणभव आनी खाशेल्या शिक्षणाक लागून सध्या आशिल्ल्या शिक्षकांकूच तांणी घेवचें पडटलें अशी तरतूद नेमणूक नेमांनी सरकारान केल्या. अनुदानाच्या बाबतीत माध्यम बदलून इंग्लीश केल्ल्या डायोसिसाच्या शाळांकूय अनुदान मेळटलें हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. MIC always is first of all, because some newspapers said that there is no doubt, and MOI said till I come to conclusion, there is no statement in between. तोपर्यंत शाळा जर तूं खंयची तिका ग्रांट मेळटा ती खंयच्या मिडियमान आसा तें हांव उलयना. स्टेटस को म्हणपाचो इतलोच हेतू की आय एम नॉट गोइंग टू डिफरन्शिएट एनी स्कूल टील देन म्हणजे आफ्टर न्यू पॉलिसी कम्स इट विल गो बाय द पॉलिसी. तोपर्यंत हांव डिस्टर्ब करना तें कोणाचे पगार अडकूंक मेळना, कोणें कितें चूक केल्या कोणें बरोबर केला तें सगळें मागीर पळोवया आफ्टर वी कम विथ द न्यू पॉलिसी. दे कॅन सिलेक्ट एनी candidate subject to RRs as they select other teachers. This facility is not only available to diocesan, it will be available to other schools also where vacancy will be created prospectively. Because of some historical reason, diocesan had not filled the vacancies, so they will have more opportunity to fill it. Instead of government forcefully posting what he want, what will happen is everyone will be given freedom to choose between whoever they want. Crowd जो तोच उरतलो, कारण RR सगळ्यांक फिट जायना, भेटत फिट जायना. त्या RRान भितर ज्या प्रमाणे आहा पळय सादारण पूल तोच उरतलो, तातूंतलीच भुरगीं सिलेक्ट जातली. फक्त तांकां जाय तशी जातली. एज लिमीट कोणाचो एज लिमीट आहा ते फक्त 8 जाणांचो किंवा 12 जाणांचो एज लिमीट पडलो ना, तो कोणाचो आयलो जाल्यार रिलॅक्स करपाची आमची तयारी. बनावट सर्टिफिकेट दिवन मुरगांव पालिकेत पिवनाची नोकरी करपी तरणाट्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी नगरसेवक तारा केरकारान केल्या. आदिल इस्माईल शेख हो तरणाटो बायणा सरकारी हायस्कुलात केन्नाच शिकूंक ना अशें शाळेचो मुख्याध्यापक म्हणटा. ह्या शाळेंतल्यान 8वी पास जाल्याचें सर्टिफिकेट ताणें पालिकेक दिल्लें. तो भुरगो स्कूल शिकूंकूच ना, हांयसर लायला लिव्ह सर्टिफिकेट आनी आपूण शिकला म्हूण. पण जेन्ना म्युनिसिपल ITI मागलो हांवें तेंच्यांनी म्हाका लिव्हिंग दिला तेगेलो बायना शिकला म्हणटा. आनी ते स्कुला वचून हांवें ITI मागला तर ते नंबराचेर तो शिकूंकूच ना, चेडूं शिकला हे तेगेले 3940 नंबर, पण ह्या नंबराचेर चेडूं शिकला ते स्कुलान. No, the living certificate is not of our school because there is no Adil Ismail Sheikh registered in this institution. What is that registration number says then in the certificate that 3940, whose name it is in? It is in the name of a girl student. That means this boy is never studied in your school? This boy is not studying, had not studied in our school. Never? No. From the 1st to 8th he has not came to your school only? No, our records don't show his name figuring in our general register. That means that certificate which has been issued by some party is fake? It appears. बनावट नोट हे जेन्ना आता सर्टिफिकेट ते खरें म्हणून जाल्यार पळोवपाचें काम आसतात. चीफ ऑफिसराचें जावं चेअरपर्सनाचें जावं DMAचें काम आसता. हांवें अशी एक केस अशी दाखयली सांगलेली सुद्दां जाल्यार टील टुडे तेंची एक्शन काय ना. आनी ह्या अशी ज्यो बनावट नोटी दिवन हांगा ज्यांची एंट्री जाल्ली आसा तांकां खरें घरा धाडपाचें आनी जो ऑथॉरिटी जेणे सायन मारल्या तांकां घरान धाडपाची चड गरजेचें आसा. आल्त दाबोळी रावपी गोवा शिपयार्डाच्या जनरल मॅनेजराचो फ्लॅट बिरेस्तारा दिसा उजवाडे फोडून चोरांनी सुमार 3 लाखांचो म्हालवस फारायलो. 5 तरणाट्यांनी सांजे 4:30 चोरी केली आसूय असो दुबाव आसा. चोरांनी वापरिल्ल्या मोटारीचो नंबरूय शेजाऱ्यांनी पुलिसेक दिला. 4:30 I got a phone call कि आपके घर में चोरी हो गया. तो जैसे ही मैं आया तो अपना फ्लैट का दरवाज़ा टूटा मिला और अंदर से सब सामान निकाल के उस तीनों बेडरूम से सामान निकाल के अपना वो आदमी जा चुका. कितना लॉस हो गया? करीब 3 लाख का. तीन. कुछ पता चला है कौन आदमी है, क्या है? नहीं, कोई आइडिया. नेबर को भी नहीं, कोई आइडिया नहीं सर. कुछ व्हीकल ऐसा देखा है? हाँ, तो व्हीकल का नंबर किसी ने नोट किया, नेबर ने नोट करके बताया, 5 नोट करके बताया. 5051. दक्षिण गोंय कम्युनिदाद वागण्यांचे सगळे प्रस्न फुडल्या 10 ते 15 दिसां भितर सोडोवपाचो यत्न करता अशें उतर येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान कम्युनिदाद वांगड्यांक दिलें. दक्षिण गोंयांतल्या कम्युनिदाद वांगड्याचे प्रस्न समजून घेवपाक येणावळ मंत्र्यान मडगांव जिल्लोधिकारी बिल्डिंगेंत एक खासा बसका घेतिल्ली. आदलो आमदार दामू नायक ह्या वेळार आशिल्लो.
झोन दिवपाक एडमिनिस्ट्रेटरान परमिशन दिवंक ना चेकी सायन मारूंक ना तो एक विशय आहा तेंचो ते एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग आहा पळय एक दुसरो विशय आहा तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर स्टाफाचे तिसरो विशय आहा तेंचो हे सगळें आयकून घेतलां हांव फुडल्या 10 दिसां भितर कितें करपाक जाता तें सांगलां तेंकां हांव 10 दिसांनी 15 दिसांनी तेंकां परतून मेळटलो जस्ट आय हॅव टेकन स्टॉक ऑफ द सिट्युएशन आय ओनली केम टू हियर not to give solutions. We have brought so many issues which were pending earlier for many years in the presence of the ministers, who has given us assurances that he would take up these issues as early as possible, and he has asked us for 10 to 15 days to act in certain things like the payment of dividends and zones that are pending for the last 4 years to the members of the comunidades. Secondly, the state of the administrators building and the administration which is happening in the administrators building. फाटले 5 वर्सां काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना खंय न्ही दिल्ले 7.5 वर्सां आशिल्ले मरे 7.5 वर्सां ह्या इश्यूचेर न्हीद काडटाले नॉर्थ कोमुंदात जर बरी चलता सावथाची कोमुंदात कित्याक बरी चलना सावथान व्हडले लिडर आसा मरे सारके चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टराची सुद्दां जबाबदारी आसा ही इज अ सोशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक उगी रावला जाप काड म्हणून सांग उलय म्हणून सांग बेबे जावन कित्याक बसल्यात ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एज अ एक्स चीफ मिनिस्टर इज नॉट ओनली MLA इज अ एक्स चीफ मिनिस्टर कम क्लियर ऑन दीस इश्यू ऑल्सो लेट्स थिंक गेट क्रिस्टलायज कितें आसा वगी रावप वेगळें आसा अपयश कितें जालें ना जालें जाल्यार सुद्दां लोकांच्या इश्यूक लागून झगडत रावप हें आमचें काम आनी आमी झगडत रावतात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.